इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरुसल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोश बरीच जायात. तिचें दूख करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची ओड्डीच येवन तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बदलल्या ओड्ड्यांतले पिवन पिवन खोशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांतीन धाडटलों आनी घोशघोशीत व्हांवत्या व्हाळा पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपली भोड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलों आनी जेरुसले वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची आडां तोंडां वरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात तांच्या सेवकाक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत घर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकेची आशाय ना. व्हडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोले भुरग्यां आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सोपुरल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव जेरुसलेम, आतां आनी सदांकाळ. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावो भयणीनो, आतां आंकवारेची खबर करुया. ताचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासो जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लोक जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनीक एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपोवंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जियोवचें. रोडटात तांणी रोडो नासलोले पुरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पुरी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पुरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खरेंच वापर नासलोले पुरी जिवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपयत जावन वेता. उस्क्यान मेकळी तुमी जिवलेली म्हाका जाय. लोक लग्न जावंक नासलेल्या दादल्यांक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लोक जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता.
पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीन कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सगळ्यात फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतरें, देवाचे वडपकार. Sorvesporak, 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 जेजूचे पोतीने फुडें सर, हो मुकुट घे, सासनाक दावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. Sorvesporak, 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 मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दोन दिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्ग राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका ताचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरची नात. म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्ग राज्यांत सगळ्यावन व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचें मन बदल्ल्या बगर. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक तरणाटो रावतालो, खूब होटी आनी मिजाशी, स्टबर्न एंड सेल्फिश. उपसोग जावन पडलेले एके जाणटे बायलेन मागलोल्या आदाराक आपूण बिजी म्हूण सांगोन तो नीट फुडें वेता. ताचीच आवय घरा भायर पडलोली आसली. कोणूच आदाराक पावंक ना म्हूण तो शेजाऱ्यांक उलयता. पूण अवचित ताका तें जाणटे बायलेचो उगडास येता. मन बदलून आपले आवयक भितर बाजेर दवरून तो तिका आदार दिवंक वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. आमी कितें वायट करता तेन्ना आमी आमच्या वायटाक कारण दिता. ताणें अशें केलें देखून हांवें तशें केलें. मानून घेवप, मन बदलप आनी गरजेचें म्हणल्यार बरें तें करप. जशें एक ल्हान भुरगें चड वेळ रागान रावना, तशें आमी एकामेका सोवें जिवंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्या सोवें समजिकायेन वागूंक आमी वावुरया.